योकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन. सहपालिका पणजे महानगरपालिका नावेली जिल्लो पंचायत आनी पंचायत उमेदवाराचे भवितव्य थारतले सोमारा सकाळी 8 सावन जातली मतमोजणी सुरवात. फोंड्या एका संस्थेक 18 जाणांक कोरोनाचो बादिकार. वाठार मायक्रो कंटेनमेंट झोन म्हणून घोशीत. मार्गदर्शक सुचोवण्यांक पाळो दिवपाचे भलायकी मंत्र्याचे आव्हान. खांडेपार पुलाकडे सर्व्हिस रस्ते येरादारी खातीर अचकीत उक्ते केल्ल्यान लोक गोंदळ्ळे. एकादरो अपघात जावपाची उक्तायली शक्यताय. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. फकत देशांतूच न्ही जाल्यार गोंयांतूय कोरोनाच्यो केशी परतून वाडपाक लागल्यात. शुक्रारा गोंयांत 100 जाणांक कोरोनाचो बादिकार जाल्लो. शेनवारा हो आंकडो 150 पावलो. आयतारा देशभर 43,000 नव्या कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या. कोरोनाच्यो केशी नियंत्रणात हाडपा खातीर महाराष्ट्र सरकारान परतून मार्गदर्शक तत्वां घालून दिल्यात. मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिवंक नाशिल्ल्यांचेर कारवाय करपाचे आदेश दिल्यात. कोरोनाच्यो केशी परतून वाडपाक लागिल्ल्यान गोंय सरकारानय निमाणे कडेन उपाय येवजण हातांत घेतल्या. पणजे एका रेस्टॉरंटान 4 जाण पॉझिटिव्ह सांपडिल्ल्यान जिल्लोधिकाऱ्यान पुराय बिल्डिंगच सील केल्या. दुसरे वटेन फोंड्या एका संस्थेत 18 जाण पॉझिटिव्ह सांपडिल्ल्यान प्रशासनाक हो वाठार मायक्रो कंटेनमेंट झोन म्हणून जाहीर करचो पडलो. ताका लागून लोकां मदीं भिरांत निर्माण जाल्या. आयतारा भलायकी मंत्र्यान एक ट्वीट केला. तातूंत ताणें अशें म्हटलां की रेस्टॉरंट, हॉटेल आनी मनरिजवण कार्यावळींच्या सुवातांचेर सरकार नदर दवरून आसा. लोक मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दितात काय ना हाचेरय सरकाराची नदर आसा. अशें आसले तरी सरकारान घालून दिल्ली मार्गदर्शक तत्वां ह्यान आदीं अस्तित्वांत आशिल्ली, पूण ताची खरसाणेन अंमलबजावणी करपी यंत्रणा मात आपलें काम सारकें करतना दिश्टी पडनाशिल्ली आनी सरकाराकय ह्या सिस्टमाचो केन्ना नियाळ घेवपाची गरज पडूंक ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. गोंयांतले महामार्ग फकत मरणाचे सापळे जावन राविल्ले नात, तर कांय वेळार ह्या महामार्गाक लागून लोकय गोंदळटात. खांडेपार पुलाकडे आशिल्ले 2 सर्व्हिस रस्ते येरादारी खातीर अचकीत उक्ते केल्ल्यान लोक गोंदळून गेले. गोंयांतल्या महामार्गांची अवतिकाय तुमी पळयलीच आसतली. महामार्गांचे बांदकाम सद्याक नेटान चालू आसा. महामार्गाक लागून कितल्याशाच वेळार लोक गोंदळून जातात. बांदकाम चालू आशिल्ल्या महामार्गांचेर सूचना फलक सारके नाशिल्ल्यान कितलेशेच अपघातय जाल्यात. फोंड्या तीच परिस्थिती आसा. 2 सर्व्हिस रस्ते अचकीत उक्ते केल्ल्यान लोकय गोंदळून जातात. देखून एकादरो अपघात जावपाची शक्यताय न्हयकारपाक येना. फाटल्या 8 दीस जाले ती शेजोल्ल्यान जो इतलो तेंप 2 वर्सां बंद आशिल्लो पळय न्ही, तो नॅशनल हायवेन तो सुरू केला. आनी एक्चुली हो लेन जो आसा तेंच्यांनी बंद करपाक जाय आशिल्लो. हांगा बंद केला त्याच पद्दतीन तेंच्यांनी त्या वाटेच्यान बंद केल्लो ना. जेका लागून कितें जाता, थोड्यो 2 व्हिलर आनी लायट व्हेकल्स आसा पळय न्ही, त्यो एंट्री मारता हे सायडीच्यान आनी हांगा ट्राफीक कन्फ्युजन जाता. लोक सुद्दां जे ओल्ड एज आसा 60-70 वर्साचे तांकां सुद्दां हो रोड स्ट्रेस क्रॉस करपाक इतलें डिफिकल्ट जाला. कित्याक त्या स्ट्रेसांतल्यान गाडयो येता, प्लस हांगासरल्यानय गाडयो येता. कितें ताका लागून जाणटे लोक जे आहा पळय न्ही तांकां खूब डिफिकल्ट जाला. 1-2 एक्सिडेंटूय काल पयर जाले अशेंच ट्राफीक कन्फ्युजन जावन. ताका लागून हांव नॅशनल हायवे कडेन मागता की तेंच्यांनी हो लेन जो चालू दवरला कितें तो हो लेन बंद करचो आनी 1 वे ती सायडीच्यानूच सोडचे. आनी बेळगांवच्यो ज्यो गाडयो वयतल्यो पळय न्ही त्यो ओल्ड ब्रिजा वयल्यान वयतल्यो आनी ह्यो फक्त फोंड्या येवपाकूच दवरच्यो. ज्या वटेच्यान गाडयो येता आनी मोठे कंटेनर येता पळय न्ही तांकां अंडरपास नॉट इनफ. अंडरपासाचे जे स्पेस आसा पळय न्ही आनी जो सर्वीस रोड आसा तेजो स्पेस तो इनफ ना की व्हडले कंटेनर जे येता पळय न्ही राजस्थानाक साकून तांकां वोल्तां मारपाक रातचें मेळना. आनी रातचें एक म्हणजे हांगा लायट ना, फूल काळोख. काळोखान ते इतले कन्फ्युजनान पडटा की वचपाचें तरी खंयच्यान. हांगा फुडें घेतले जाल्यार हांगा बंद केल्लें आसा. अंडरपासांतल्यान ती सायडीच्यान सर्वीस रोड चालू आहा जो तांकां भायल्या लोकांक खबर ना. हे फक्त आमकां खांडेपारच्या लोकांक खबर आसा. पण जे आवटसायडर जे येता पळय न्ही, मोठे व्हेकल्स येता पळय न्ही, तांकां तो रोड अंडरपासांतल्यान वचपाचें खबर ना. ताका लागून हांगा लायटीची बीन गरज आसा. 2 वर्सां जालीं 20-25 लाख म्हणून हेंच्यांनी इनॉग्रेशन केलें, पण एक 100 रुपयाची हांगा ट्यूबलायट घातली ना. उसगांवा चौगुले वर्कशॉपा लागीं आशिल्ल्या अंडरपासा कडेनय लोक गोंदळून गेलो अशें थळाव्यांनी सांगलें. रस्त्याच्या मदीं आशिल्ल्या लायटीच्या खांब्याक लागून लोक चडच आबूज जाता अशें तांचें म्हणणें. आनी आयज आमी चौगुले उसगांव ह्या जंक्शनाचेर आसा. ह्या जंक्शन सद्या ही जंक्शनाची अशी परिस्थिती आसा की प्रत्येक जाग्यार तुमकां नो एंट्री सायनबोर्ड दिश्टी पडटले, पूण गाडयो हांगासर कशाय कश्यो वयता. दुसरें म्हटल्यार हो लायटीचो खांबो
रातचो हो लायटीचो खांबो हे सायडींतल्यान कोणी येयलो जाल्यार कांयच दिश्टी पडना, ते सायडींतल्यान गाडयो येयल्यो त्यो कन्फ्यूज जाता. हेका लागून आमी 2020 सप्टेंबर लेटर केल्ले मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर, ट्राफीक सेल आनी लोकल पंचायत की हे जंक्शनाचेर तेंच्यांनी स्टडी करची आनी ज्यो कितें चेंजीस जाय त्यो तेंच्यांनी करच्यो. पूण आतां अशी परिस्थिती आसा की PWDन हाडून हांगासर जायते वेगवेगळे बोर्ड मारल्या, नो एंट्रीचे आसा, कीप लेफ्ट आसा, पुणून ट्राफिकाक समजना की हांगासर स्पीड ब्रेकर हाडचे जेणे करून ते सायडीच्यान गाडयो येता त्यो स्लो येतल्यो आनी हे सायडींतल्यान कोण वयता पळय न्हू तांकां सुरळीत वाट मेळटली. पुणून सद्या तरी आजून तशें कांयच जावना. वयल्यान तेजेर हेंच्यांनी हाडून हांगासर कीप लेफ्ट म्हणून बोर्ड मारला, ते सायडीन नो एंट्री केल्या आनी ही वाट ओपन दवरल्या. ही वाट आतां ओपन दवरल्या, हांगासर गाडयो पार्किंगूय जाता आनी ट्राफीक कंजेशनूय जाता. जायते एक्सिडंट जाले हांगासर, तितून एका एक्सिडंटान हॉनरेबल CM सुद्दां विटनस आसा, डॉक्टर प्रमोद सावंत. आमी हांगासर तांकां हे फोटोग्राफ सुद्दां एटॅच करून तांकां हे लेटर केलेलें. लेटर तुमी पळोवंक शकता. म्हणून आतां सद्या हे तेंच्यांनी सामकें कन्फ्युजन करून दवरलेलें आसा, जेणे करून हांगासर हेज्या फुडें आनिकूय एक्सिडंट जावपाचे चान्सीस वाडलेले आसा. उसगांवा कंटेनर आनी कारी मदीं अपघात जाल्ल्यान येरादारी आडखून पडिल्ली. कंटेनर ट्रक हांगसर पार्क केल्लो, सारको मेन रोडाचेर पार्क केल्लो आनी ते गॅस पायपलायनीचें काम तें, आनी तितून जवळ जवळ 15-20 लोक रावताले म्हणल्यार कितें ते अशें जळमळाक रावप हेवटेन तेवटेन, कंटेनराच्या वयर कंटेनराच्या भितर रांदपूय थंयच आनी रावप, खंय टॉयलेटीकूय हांगा आसपास खंय वचप, म्हणजे अशी इतली बुरशीपणां करून दवरलेली. आतां काल एक एक्सिडेंट असो जालो की कंटेनर पार्क केल्लो रातच्या टायमार 8 सुमार एक व्हॅन येयली फोंडेच्यान आनी ती तेज्या कंटेनराच्या फाटल्यान मारली. फाटल्यान पयलींच रस्तो उशीर आहा आनी रस्तो उशीर आसल्या कारणान ती कंटेनर थिंग दवरपाचो न्ही, स्ट्रीट लायटी ना, काळोख, फाटल्यान मारून ताका बरोच मार लागला. तो आयडीन म्हाका दिसता आयडीन हॉस्पिटलान एडमीट आहा तो. म्हणजे अशें जालां की रस्त्याची हालत सारकी बिगड जाल्ली आहा. ह्या हांवें PI पुणेचो PI मॅसेज केल्ली की हो कंटेनर काडचो म्हणून. हांगा 2-4 दिसां भितर एक्सिडेंट जातले म्हणून, पूण तेणी तेजेर कांयच एक्शन घेवंक ना, खंयच्याच डिपार्टमेंटान एक्शन घेवंक ना. गोवा 365 खातीर खांडेपारच्यान कृष्णा नायक. 5 पालिका, पणजी महानगरपालिका, नावेली जिल्लो पंचायत आनी 22 पंचायत उमेदवाराचे भवितव्य सोमारा थारतले. 1-2 घडणुको सोडल्यार बाकीचे कडेन बरे तरेन मतदान पार पडले. एकूण मतदान 85% जाले, जाल्यार सगळ्यात उणे 70%. मतमेजणी खातीर सगळे तरेची तयारी पुराय जाल्या. सोमार दीस सकाळी 8 सावन मतमेजणीक सुरवात जातली. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार आनी पणजेच्यान इर्शाद शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. रेल्वे रुळाच्या भोंवतणची जमीन लोकांनी विकची न्ही, वेळसांव ग्रामसभेन थाराव पास केलो. रेल्को कायदो बेकायदेशीर आसा अशें एकाद्याक दिसता जाल्यार ताणें कोर्टातूय वचूं येता अशी सुचोवणी दिली. रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाचेर चर्चा करपा खातीर वेळसाव पंचायतीची आयतारा खाशेली ग्रामसभा जाली. रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाक विरोध करपा खातीर तांणी कितें कितें केलां हे विशीं समाज वावुरपी NGO आनी कांय थळाव्यांनी लोकांक म्हायती दिली. निमाणे कडेन रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाक विरोध करपा खातीर थाराव हाडलो.
रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणा खातीर रेल्वे प्राधिकरण बेकायदेशीरपणान जमीन ताब्यात घेता अशें दिसता आसत जाल्यार कोर्टाने वचपाची सुचोवणी ग्रामसभेन दिली. ग्रामसभान डिसायड केल्या ग्रामसभा मेंबर्सांनी की रेल्वे आम ऑब्जेक्ट करपाची आनी पयलीं सद्या आनी हें कोडोन येयलां आमकां कितें दोनी सायडीन प्रॉपर्टी डज नॉट बिलोंग टू द सावथ वेस्टर्न रेल्वेज एंड देर आर लँड ओनर्स ऑफ दॅट प्रॉपर्टी एंड दॅट प्रॉपर्टी एक्वायर केली ना अजून पासून. तुम्ही असे हे केला की ती प्रॉपर्टी विकप ना लोकल्सांनी कोणतरी असं वो एक ग्रामसभा रेजोल्युशन दिलां तेणी म्हणजे बाकरान प्रॉपर्टी सावथ वेस्टर्न रेल्वे जाईन कोण जायना. तांकां सांगलें की जायते फावटी तुमी पंचायता कॉन्फिडन्सान घेयनाय तुमी कितें कोताय ते. सो त्या पासत तेणी ती स्पेशल ग्रामसभा मागली आज आनी आज ग्रामसभा स्पेशल मागतकूच तेमी सगळें NGOन कितें केलां रेल्वेचेर तें सगळें दाखयलां. वेरी गुड. जायते NGO जायते टॅक्निकल इनपूट घेवन तेणी जायतें काम केलां. सो मुगे प्रश्न कितें हांवें तांकां सांगलां की आय एम द फर्स्ट मॅन इन वेलसांव टू रेज दीस ऑब्जेक्शन ऑन 3rd March 2020 जेन्ना BDOन हें काडलें रिसर्वे डिमार्केशन तेन्ना हांवें मेमोरंडम dated 28/2/2020 I have stopped. I have asked BDO to what ground, which what capacity you have issued this memorandum. And हो memorandum हा आणि हो memorandum तेणे दुसरे दिसा second day तेणे withdraw केला हो memorandum saying that that was not on their capacity. सो तें जालें. तेन्ना आतां आज हांवें तांकां सांगिल्लें ते जायते एक्ट सांगताय रेल्वेचे रेल्वे हांवें सांगलें तांकां रेल्वे एक्ट डजन गिव अस द हे कॅपेसिटी ताका तो रायट ना वील गो टू द हाय कोर्ट आनी स्टॉप दीस. सो तेजेर कोण उलोवपा सोदना. सो लोक हांव आनी दुसरें हांवें रेजोल्युशन घेयलां की ज्यो प्रॉपर्टीज रेल्वे तेंकोन आहा त्यो बाकरांनी इंकीश न्हू. कित्याक आतां रेल्वे मनशांनी जायते एजंट घायले टू परचेस दीस प्रॉपर्टीज. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. पंचायत वाठारांत जाणी कोयर उडयलो तांणी तो काडचो ना जाल्यार दंड भरचो. चिंचणीच्या आयतारा जाल्ले खाशेले ग्रामसभेन थाराव पास जालो. तशेंच मसणभुंयेच्या विशयाचेरूय ठाम रावपाचे निर्णय ग्रामसभेन घेतलो. लोकांनी उडयल्लो कोयर पंचायतीक काडचो पडलो अशें सरपंचान सांगलें. तशेंच मसणभुंयेच्या विशयाचेरूय तिणें उलोवप केलें. पळयात. आज ग्रामसभा म्हणा मेन 2 इश्यू येयला. एक गार्बेजी येयला. गार्बेजी आम तेंक सांगिला की आम पब्लीक इंट्रस्टाचे तेको रिकवरी करता. आनी दुसरो इश्यू येयला किमिटोरियमाचो. आम हांवें तेंक सांगिला की किमिटोरियम इश्यू आहा जो आमचो आमची स्टार्ट केला किमिटोरियम बांदपाक ती आमची की हाय ऑथॉरिटी फॉर्मलिटीज आहा ती कोण केला. सो तेक तोरी चॅलेंज करपाक जाय तेका हांवें सांगलां कोर्टां वचून. आनी मेन एप्लिकंट एप्लिकेशन केलें आनी मेन एप्लिकंटूच ना उलोवपाक. सो हांवें तेका सांगलां मेन एप्लिकंट हाड आनी मागीर आज तुमगे स्पेशल ग्रामसभा आमगे आयज स्पेशल ग्रामसभा. गार्बेजी किती प्रॉब्लेम कित्या खातीर ते फायन मारले तिंका. एक्चुअली फायन मारून ती लोकांनी कंप्लेन केलोली लास्ट 2018 हांवें कंप्लेन येयलोली की तिंगा लोकां पोल्युशन जायतात म्हण. सो आनी सांगपा म्हळ्यार ती आमगे सारकी चड आसली गार्बेज. आज आमचो आनी थोडे लोकांनी एक इश्यू हाडलो हांगा हिंदू मसंडेचो. पूण सगळे लोकांनी तशेंच आमचे पॉयंट मेंबरांनी आमकां सगळ्यांनी सपोर्ट केलो आनी तो आज हितून सगळ्या पास जालो. तेका हांव सगळ्याक पंच मेंबराक सगळ्या लोकांक धन्यवाद दिता विलेजरांक आनीक खूब सपोर्ट केलो तांच्यांनी आमकां. ओके आनीक जे आमी बरे भशेन चलता तशें बरे भशेन दोनी कम्युनिटी बरें चलपाक तशें आमकां किती त्रास जाताले ह्या मसणी खातीर. आमकां खूब त्रास जाता. त्रास म्हणजे आमकां सद्याक शेड नाशिल्ली. दुसरी म्हळ्यार वचपाक स्टेप्स नाशिल्ले. अशी खुबशी आमी हे आशिल्ले स्टाफ फेसिलिटी ना ती आमी सगळी पंचायती कडल्यान करून घेतल्या. ओके आज ग्रामसभे सगळ्यांक पास केला आनी पंचायत आमचो फूल सपोर्ट केला आनी लोकांनी कॅथलीक लोकांनी चड करून आमकां सपोर्ट केला. तुजें नांव कितें. विगन रायकर. गोवा 365 खातीर चिंचणीच्यान रमेश नायक रावत. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. बँकेंतल्यान 200 कोटी रुपयाचे रीण काडून सरकाराक सेज
जमीन धारकांक 132 कोटी रुपया फारीक केल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीन भाजपा सरकाराचेर केलो. IDC कायद्यात हाची खंयच तरतूद केल्ली ना. तशेंच सर्वोच्च न्यायालयाचोय सेज धारकांक जूर फारीक करपा विशीं सांगूंक नाशिल्ल्याचें काँग्रेसीचें म्हणणें. आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन सेज पॉलिसी रद्द केल्ली. तशेंच सेज धारकांक 38.40 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन परतून सरकाराच्या ताब्यात दिवपाक सांगिल्ले अशें काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकार म्हणटा. उपरांत सेज धारकांनी कोर्टात धांव मारिल्ली, पूण कोर्टान सरकाराची बाजू उखलून धरिल्ली, पूण ते सर्वोच्च न्यायालयात गेल्ले. उपरांत 2014 सत्तेर आयिल्ल्या भाजपा सरकारान कोर्टा भायर हो विशय सुटावो करपाचें थारायिल्लें. तशेंच सेज धारकांक पयशे फारीक करपाचें ताणें मान्य केल्लें. सुप्रीम कोर्टाचे डिसिजन घेवचे पयलीं हेणी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करपाचो प्रयत्न केलो. सेटींग जालें डायरेक्टली. सम लिगल एक्सपर्ट्स वर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दीस सेटींग. हायकोर्टान खंयच सांगोना की तांकां इंट्रस्ट पे करा म्हणून. सुप्रीम कोर्टान खंयच सांगोना की SEZ लॉबीक इंट्रस्ट पे करा म्हणून. आनी हें सगळें आसतना this BJP government with high-handed corruption has done a scam in this SEZ. There is no provision in the IDC laws. The rules of GSIDC are very clear. No refund of interest. Even there is no refund of principal amount. But okay, they have deposited money. Glenn Ticklow is the chairman. Vishwajit Rane is the industry minister, and त्या टायमार एक थंय GSIDCचो MD आशिल्लो. GSIDC is having no money. GSIDC had just 30 crores. They could not even pay the 7th pay commission to their employees. When you are not having the funds and you are negotiating with SEZ developers on the interest part, to pay them 133 crores interest, and we have urged the government not to pay interest. You have not been directed by Supreme Court, you have not been directed by High Court, nor the GSIDC laws and the bylaws supports, because it is an illegal payment of interest to the SEZ lobby is illegal. 7 February 2018 Supreme Courtanची एक ऑर्डर दिली की स्टेटस को मेंटेन केलो आनी तांकां सांगलें तुमी कितें कशें आसता अंडरस्टँडींग कितें आसता करा करून. एनी प्रपोजल एक्झॅक्टली कितें आसता सुप्रीम कोर्टा कडल्यान कन्सेंट घेवना. ऑल द बिटवीन द 9th and 12th of February ऑल द डेव्हलपर्स तांकां एक सेटींग केलें की तुमी एक लेटर दिवपाचें आस्किंग फॉर 15% इंट्रस्ट ऑन दीस अमाउंट. Now how they get the right to claim the interest? They were supposed to return the land to the government as per the High Court order. Now you have gone and blocked our land. You should have been paying the lease to us, to our government, because you have kept that land with you despite High Court saying surrender the land. You have not given back the land, and you have gone on appeal, and we are not responsible. Goa government is not responsible to pay the interest when we are in our financial crisis. So you are selling this state of Goa when we are in the financial crisis. Instead of helping the state to save the money, you are burdening the state with another 123 crores. And when you don't have the funds, you have borrowed that money from Oriental Bank. How much money you have borrowed? You have borrowed 200 crores. You are borrowing the money and paying the interest to the SEZ developers. This is the scam, the biggest scam that we have raised. I have written to the CAG, demanding with the CAG that the detailed study has to be done. गोवा 365 खातीर इर्शाद शेख. स्पोर्टिंग क्लब दि गोवन साळगांवकार FCक 1-1 गोलान बरोबरीत आडयलो. गोवा प्रो लिगांतली ही मॅच म्हापशेच्या धुळेर स्टेडियमाचेर जाली. मार्कुस मास्कारेनसान 5व्याच मिनटाक गोल करून स्पोर्टिंगाक 1-0 अशी आघाडी मिळवून दिल्ली. जाल्यार साईश हळणकरान साळगांवकाराक बरोबरी साधून दिली. दुसऱ्या अर्धात दोनूय क्लबांनी जैत मेळोवपा खातीर बरेच यत्न केले, पूण मॅच बरोबरीत सुटली.
गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसुजा. गोंयान 21 ते 23 मार्चा मदीं अवकाळी पावस पडूं येता. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. त्याच बरोबर 24 ते 25 मार्चा मजगती हवामानातूय बदल दिसून येतलो. मध्य महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाची दर्यावेळ तशीच गोंयभर चलपी हवामानाची खवदळ ह्या पावसाक जापसालदार ठरू येता, हवामान खात्यान सांगला. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत 3 ते 4 दीस हो अवकाळी पावस पडूं येता असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. जाल्यार कर्नाटक आणि मध्य महाराष्ट्रांत उटंगराच्या पावसाची शक्यताय आशिल्ल्याचे हवामान खात्यान म्हटलां. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. कोरोना अजून सरुना देखून घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.